आम्ही असं सध्या कलंगूट पोलीस स्टेशनाचेर आणि हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की कलंगूट पुलिसांनी एक स्पेशल ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा। आम्ही पळयता की कलंगूट ते बागा हांगासर जळीमळी रस्त्याचेर तर आपल्या मोटरसायकलीचे जे टाउट्स आसा ते भोंवताना दिसण्यात येता आणि जेन्ना खंयचो टुरिस्ट तांकां दिसता तांकां हे टाउट जे आसा हे आडयतात, तांकां कसल्यो कसल्यो ऑफरी दाखयतात आणि तांकां लुटले वयता। याच कारणाक लागून काल राती कलंगूट पुलिसांनी आपल्या पुराय टिमी वांगडा एक स्पेशल ड्रायव्ह कंडक्ट केलो। त्याचप्रमाणे एक नाईट पेट्रोलिंगूय कंडक्ट केली आणि नाईट पेट्रोलिंग आणि स्पेशल ड्रायव्ह कंडक्ट करता आसतना तेंच्यांनी 5 टाउट्सांक अरेस्ट केल्ले आसा। तांकां 5 टाउट्सांक सध्या कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा आणि काही वेळात तांकां म्हापशेच्या मॅजिस्ट्रेटा फुडल्यान रिमांडा खातीर प्रोड्यूस केले वयतले। आम्ही जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो कलंगूट पीआय परेश नायका कडल्यान। तेंच्यांनी आमकां अशें सांगलेलें आसा की हो जो स्पेशल नाईट पेट्रोलिंग तशेंच ड्रायव्ह जो आसा हो ह्यान फुडें असोच कंटिन्यू उरतलो आणि जे टाउट्स आसात तेंचेर खंय तरी लिगल एक्शन जे आसा हे कलंगूट पुलीस घेतले वयतले। अशीच अपडेट चावसापक